फाटल्या कांय दिसांसावन गोंयांत खून, शूटआउट, घरफोडी, ड्रग्साचे वेव्हार आनी किडनॅपिंग ह्या सारकेल्यो घडणुको दिसान दीस वाडत आसात। गुन्यांवकारी घडणुको वाडत आशिल्ल्यान विरोधकांनी लेगीत सरकाराचेर फार पेटयल्यात। हे फाटभुंयेर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान बुधवारा पुलीस खात्याच्या उंचेल्या अधिकाऱ्यांची बसका घेवन कायदो आनी वेवस्थेचे नियाळ घेतले। गोंयांत खऱ्यांनीच गुन्यांवकारी घडणुको वाडल्यात काय? पुलिसांची गुप्तचर यंत्रणा अपयशीत थारल्या काय? राजकीय फुडाऱ्यांच्या दबावाखाला पुलीस अधिकारी वावुरतात काय? हे विशींचो गोमंतक टीव्हीचो खाशेलो रिपोर्ट। सप्टेंबराचे 5 तारखेक 5 जाणांनी मेळून सुरो, तरसादी आणि चॉपराचो वापर करून उमेश हरिजनाचो खून केल्लो। ह्या घडणुके उपरांत गोंयांत कायदो आणि सुवेवस्था अस्तित्वात आसा की ना असो प्रश्न उप्रासला। ह्या प्रकरणात पुलिशेन 2 जाणांक अटक केल्ली। त्या उपरांत गुन्यांवकाराक संदेश दिवपा खातीर तशेंच लोकांच्या मनांतलो भंय काडून उडोवपा खातीर वास्को पुलिशेन शारांत मार्चय काडलो। फाटल्या कांय दिसांनी सेगीतपणान घडपी गुन्यांवकारी घडणुकांक लागून गोंयांत जंगल राज निर्माण जाल्ल्याचो आरोप विरोधकांनी केल्लो। म्हाका दिसता गोवा इज गोइंग इन अ डिफरंट डायरेक्शन। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स जंगल राज लायक यूपी आणि हे जर अशेंच जर कंटिन्यू उरलें जाल्यार हे भाजप सरकार म्हाका दिसता गँग्स ऑफ वसेपूर करून उडयतलें गोंय। फुल फ्लॅज्ड होम मिनिस्टर अपॉइंट करपाचो आय थिंक ही इज नॉट एबल टू हँडल इट इफेक्टिवली बिकॉज सगळे पोर्टफोलियो एकठांय करून बसल्या कारणान होम मिनिस्ट्रीक कितलो टायम दिवपाक शकता। विरोधकांच्या ह्या आरोपांक कारणूय तशेंच आसा। 22 ऑगस्टाक हरियाणाची भाजपा फुडारी सोनाली फोगट हणजुणाच्या एका हॉटेलांत मेल्ले अवस्थेत सापडली। कलीज रेस्टॉरंटात सोनालीक तिच्या सहकाऱ्यांनी ड्रग्स दिल्ले आणि तेच सोनालीच्या मरणाक कारणीभूत थारिल्ल्याचे उक्ताडार आयिल्ले। ह्या घडणुके उपरांत गोंयांत एका फाटोफाट एक गुन्यांवकारी घडणूक घडत आसा। 22 ऑगस्टाक हरियाणा भाजपा फुडारी सोनाली फोगट हणजुणाच्या एका हॉटेलांत मेल्ले अवस्थेत सापडिल्ली। सोनालीच्या खून प्रकरणात पुलिशेन 5 जाणांक अटक केल्या। 1 सप्टेंबराक कुडचड्यार बेकायदेशीर रेंव काडपावयल्यान फायरिंग जाली। हातूंत एकल्याक मरणूय आयिल्ले। ह्या प्रकरणात 35 जाणांची चौकशी जाली। 5 सप्टेंबराक हणजुणांतल्या 3 जाग्यांचेर चलपी ड्रग्स वेपारांचेर कारवाय करून पुलिशेन 5 जाणांक अटक केल्ली। 5 सप्टेंबराकूच टांझानिया आणि युगांडाच्या दरेकी 2 नागरिकांक गोंयांत बेकायदेशीरपणान राबितो केल्ल्यान अटक केल्ली। 6 सप्टेंबराक 15 लाख रुपया मोलाचे ड्रग्स बाळगिल्ल्या ब्रिटीश नागरिकाक अटक जाली। 6 सप्टेंबर बायणा हांगा गुन्यांवकारी फाटभूंय आशिल्ल्या उमेश हरिजनाचो खून जालो। पुलिशेन 2 जाणांक अटक केली आणि 3 जाण फरार आसात। एका फाटोफाट एक घडपी ह्या गंभीर गुन्यांवाक लागून मुखेलमंत्र्यान बुधवारा वरिष्ठ पुलीस अधिकाऱ्यांची बसका घेतली आणि परिस्थितीचो नियाळ घेतलो। कंपॅरिजन जर करीत जाल्यार तसो क्रायम रेट्स कंपॅरिजन विथ 2019 टील रेट कमी आसा, पण हाचो अर्थ क्रायम वाडचे अशें आमचें कांयच म्हणलें ना। पण फाटल्या 2 वर्सां म्हणजे कोविडांतल्या काळात बरेचशे लोक हांगासर मायग्रेट जाल्ले, भायर गेल्ले। इकॉनॉमिकल एक्टिविटी फूल फ्लेज जाल्ल्या कारणान परत तितक्यात खूब मोठ्या प्रमाणात लोक येवपाक लागल्या आणि वेगवेगळ्या एक्टिविटींतल्यान आमकां वेगवेगळे मर्डर आसतले, अटेम्प्ट टू मर्डर आसतले, परत रेप, डकैती, बाकीच्यो सगळ्यो केसीस आमकां वाडटा आसतना दिसता। पण ताजेरूच कंट्रोल घेवपा खातीर आमी पुराय 2 एक जे क्रायम डिटेक्शन वी आर हायेस्ट इन द कंट्री फॉर द क्रायम डिटेक्शनच्या बाबतींत, म्हणजे त्यो क्रायम जावंक जायना हाज्या खातीर इवन आमी पयलींच मॅसेज दिवपाक सोदता की गोंय हें ड्रग्सा खातीर ना, गोंय हें बऱ्या टुरिस्टांक हांगा येवपा खातीर आसा। त्या खातीर आमी नायट क्लब्स आसात किंवा बाकीच्यो पार्टी डेस्टिनेशन आसात, खंयसरूय ड्रग कंज्यूम करपी सुद्दां जर आसत जाल्यार तेजेरूय बी केसीस फायल जातले। हम जो एनालिसिस करते हैं, हेडवाइज क्राइम में कोई ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ोतरी नहीं हुई है और ड्रग्स के अगेंस्ट भी जो हमारा एक्शन रहा है वो भी पिछले साल के अब तक के पीरियड के मुताबिक ऑलमोस्ट 3 गुना है। मतलब अभी तक हम 3 करोड़ रुपए की ड्रग जो है वो सीज कर चुके हैं, जो कि इस समय तक पिछले साल में 1 करोड़ की ड्रग्स हुई थी। बहुत सारे व्यक्तियों की इसमें गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलीस महासंचालकाच्या म्हणण्याप्रमाणे गोंयांत गुन्यांवांचे प्रमाण वाडूंक ना, ते खेरीज गंभीर गुन्यांवूय उणे जायत आसात खंय।
फाटल्या 5 वर्सांत गोंयांत घडिल्ल्या गुन्यांवकारी घडणुकेचो विचार घेतलो जाल्यार दर वर्सा गोंयांत 25 ते 35 खून जातात हे दिसून येता. 2022 वर्सा मेरेन गोंयांत 24 खून जाले. दर वर्सा सरासरी 60 ते 70 बलात्कार जातात. 2022 वर्सा जून मेरेन बलात्काराच्यो 42 घडणुको घडल्यात. 2019 मेरेन शिंदळकीच्या वेव्हाराच्या 40 ते 50 प्रकरणांची नोंद जाल्या. गोंयांत दर वर्सा 30 ते 60 ल्हान भुरग्यांचे अपहरण जातात. जून 2022 मेरेन अपहरणाच्या 25 प्रकरणांची नोंद जाल्या. हे सगळे मतींत घेवन गुन्यांव जावचे न्हय हे खातीर वावुरपी पुलिसांची गुप्तचार वेवस्था अपयशी थारिल्ल्यान गुन्यांव वाडत आसात असो आरोप आसा. Sonali Phogat murder case, Siddhi Naik murder case. In Vasco 2 days back, there has been a person who has been murdered. Now yesterday in Anjuna there has been somebody murdered. On Mandovi Bridge, that boy, young boy who has been murdered, they are not getting justice. Now if you take all these cases, where is the intelligence? There is intelligence failure. See, give free hand to the police. I have been saying this chore police game should stop. Police reform should be implemented. Give a free hand to the police and they will put 90% of the politicians in the jail and the crime will be solved. गोंयांत घडपी गुन्यांवांत गोंया भायल्या नागरिकांचो हात आशिल्ल्याचे दिसून येता आनी हाचें मूळ कारण म्हटल्यार गोंयांतलो ड्रग्साचो वेपार. देखून गोंय पुलिसांनी आतां ड्रग्साची रॅकेटां मोडपाचें काम हातांत घेतलां. मुखेलमंत्र्यान गोंय ड्रग्स मुक्त करतले अशी घोशणा जरी केल्ली आसली तरी कितलींशींच वर्सां ड्रग्स वेपारांचें केंद्र आशिल्ल्या गोंयाक बेगीन ड्रग्स मुक्त करप शक्य ना. पूण काय ड्रग्स रॅकेटां फोडल्यार पुलीस गंभीर गुन्यांवांचेर आळबंद हाडूंक शकता हें मात तितलेंच खरें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.